गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमकाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्तिका कुडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पहिली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मग चिखलात फातर मारपाचो ना, मंत्री गावडेच्या विधानाचेर तवडकरांचे प्रत्युत्तर. अधिकाऱ्यांचेर फार नाका मंत्री जबाबदार. आपाची टिका. मंत्री गावडेची रोखडीच जातली कारवाय. प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. मंत्री गोविंद गावडेचे आता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या कार्यक्षमतेचेर बोट. मुख्यमंत्री कितली खाती सांबाळटलो काय म्हणून प्रश्न. मंत्री गावडेची अचानक सरकार मुख्यमंत्री आड विधानाक कित्याक. स्पेशल रिपोर्ट. 48 वरांनी 6 दीस जाले तरी येना होणा शॉक लागून मरण पाविल्ल्या लायनमॅनाच्या मरणाचो अहवाल. मंत्री सुदीन म्हणटा मंगळारा मेळटलो अहवाल. सगळे शेतकऱ्यांक बेगीनूच मेळटली नुकसाण भरपाय म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायकाचे आश्वासन. अवकाळी पावसाक लागून कुळ्या वाठारांतले शेतांचे जाले नुकसाण. नीती आयोगाच्या बसकेत म्हणले गोयचे विषय. विकसित गोय 2037 संकल्पनेविषयी जाले उलोवप. गोयच्या खाजण शेताविषयी मांडलो प्रस्ताव. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची माहिती. आणि म्हापशेच्या सरकारी कार्यालयांक लागले गळटी. व्हिडिओ इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्या छप्परांतल्यान गळटा उदक. कार्यालयात आशिल्ल्या सामानांचेर धापला प्लास्टिक. आता खबर विस्तारान. मंत्री गोविंद गावडेचे आता मुख्यमंत्र्यांचे कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह. मुख्यमंत्री कितली खाती सांबाळटलो काय म्हणून प्रश्न. आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे म्हणून गोविंदाचे विधान. श्रमशक्ती भवनाचे सकयल लाचखोरी चलिल्ल्याचो गोविंदाचो गंभीर आरोप. मात मंत्री गोविंद गावडे इतलो कित्याक चवताळा. पळया स्पेशल रिपोर्ट. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडेची आक्रमक शैलीतली डायलॉग बाजी पळोवपाक मेळ्ळी. हे फावट तर मंत्री गोविंद गावडे नाव घेनासतना आदिवासी कल्याण खात्याचो कारभार सांबाळपी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचेर उतरांचे फार मारले. आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे अशें गोविंद म्हणटा. कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोडून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना. अरे गोंयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो 2000 लोक जमोवपाक शकना. ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटच ते मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता. सर ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तू अमक्या कापोवन हाड, तू तमक्या कापोवन हाड. ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळता ही ताका सांगपाची गरज असता. कितले फावटी सांगला आमी ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. हांव मागणी करतलो आणि 2026चो मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुम्ही मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा. हांव शिटकावणी दिना, विनंती आतां काम सुरू जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली जाल्यार लॉक करून तुम्ही चलात. ट्रायबल डिपार्टमेंटान म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात. गोविंद गावडे समर्थ आसात. इतल्याचेरूच गोविंद थांबूंक ना. पणजेच्या श्रमशक्ती भवना सकल लाच घेऊन कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करप चल्ला असो गंभीर आरोप गोविंदान केलो. ज्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आम्ही सगळ्यांच्या टॅक्स पेयर्साचो पैसो दिता, जर ह्या बारीकशा कार्यक्रमाचे नियोजन जर व्यवस्थित जर जावपाक जर शकना जाल्यार म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज धळमळलेलें आसा. आणि म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जेच्या खातीर आमी नेमलेले आसा तेच्या खातीर काम करात.
आम्ही कितें करतात कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मंत्री गावडेन सभापती तवडकरान काडिल्ले बिरसा मुंडा यात्रेचेर टिका केली. मोटारसायकल रॅली सगळ्याक भोंवडायली म्हूण कितें मेळपाचें आसा काय म्हूण गोविंदाचो प्रस्न. मात हेच यात्रेच्या येवकाराक माशेलांत खुद्द गोविंद हाजीर आशिल्लो. गोविंदाक तेन्ना आफोंकूय नाशिल्लो म्हूण आतां सुत्रां सांगतात. आमचे सरकार कोट्यांनी रुपये मोडटा बिरसा मुंडाच्या रॅली खातीर. आमकां ऑब्जेक्शन काय ना, पूण त्या रॅलीच्यान कितें मेळयलें हेजें उत्तर ह्या ट्रायबल लोकांची मागणी आहा. हेणी कितें दिलें अरे कितें दिवपाक जर आसा रॅली मोटरसायकल काडल्यो 8 दीस कितें भोंवलें ट्रायबल डिपार्टमेंटान कितें दिलें हें सुद्दां आज तेजे लेखा जोखा घेवपाची गरज आसा. मात गोविंद गावडे इतलो कित्याक भिथरला काय हो प्रस्न सगळ्यांक पडला. जर सरकार आदिवासींच्या बाबतीत इतले हलगर्जी आसा जाल्यार तेच सरकारात गोविंद मंत्रीपदाच्या खुर्चेक कित्याक चिकटून रावला. मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवन सरकाराक घेरपाचे कापासतात गोविंदा कडेन आसा काय हे प्रश्न आता उपस्थित जावपाक लागल्यात. मात्र भाजपातलीच राजकीय सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्रिमंडळ फेररचणुकेत गोविंदाचो पत्तो कट जातलो ही कल्पना पुरायपणान गोविंदाक मेळ्ळ्या. ते भायर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आशिल्लें आदिवासी कल्याण खातें रमेश तवडकराक दिवपाचें निश्चित जालां. आता गोविंदान थेट मुख्यमंत्र्याकूच ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केल्या अशें लोकूय उलोवपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. होणासत्तरी ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणाचो अहवाल 48 वरांनी येवपाचो आशिल्लो, पूण 48 वरांनी आयज 6 दीस जाले तरीकय अहवाल लायिल्लो ना हाचेर मंत्री सुदिनाक विचारल्यार तो म्हणटा अहवाल मंगळारा येतलो खंय. होणासत्तरी ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक 20 तारखेर घडिल्ली. होंडा सत्तरी वाठारांत पावसा पयलींच्या कामा खातीर शटडावन आशिल्लें. मोडले सत्तरीचो चंद्रू गांवकार आनी सर्वेश गांवकार हे दोगांय जाण होणाच्या पोस्तवाड्यावेल्या एका ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करताले. पूण दुरुस्तीचें काम करतना दोगांयकूय शॉक लागलो आनी तातूंत चंद्रू गांवकाराक मरण आयलें. जाल्यार सर्वेशाक किरकोळ दुखापत जाली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार लायट बंद आसतनाय शॉक लागलो कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. ह्या पुराय प्रकरणाची दखल घेवन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान वीज खात्याच्या मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसाक खोलायेन चवकशी करून 48 वरां भितर अहवाल दिवपाक सांगिल्लो. पूण 48 वरांनी आयज 6 दीस जाले तरीकूय अहवाल आयिल्लो ना. दुःखदायक घटना आज सकाळी 12:30 वरांचेर होंडा वाळपय सत्तरी विभागात जाली. जें कितें घडलां तें अघटीत मनाक सुद्दां नाशिल्लें. कारण सगळ्यो लायटी बंद करून हो लायनमॅन आमचो विथ ऑल म्हजे म्हायती प्रमाणे सगळे ताणें घातिल्ले आनी वयतलो. करंट कसो आयलो कुण्या आयलो हेचेर हांव भाश्य करना. सगळ्यांत पयलीं तांच्या कुटुंबाच्या दुखान हांवूय सहभागी आसा. अशें कितें जावप म्हणजे पयलीं म्हणजे आरोग्य येता तें पावर डिपार्टमेंटाचेर येता आनी त्या डिपार्टमेंटाचेर येता. त्या खातीर प्रत्येक इंजिनियरान आपले तरेन गोश्टी काबूत रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय. हांवें ह्या घटनेची सिरियसनेस पळयला. आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस विथ द चीफ इंजिनियर मिस्टर स्टीफन टू मेक अ प्रॉपर इन्क्वायरी इन द मॅटर विदिन 24 hours and submit a due report to me within 48 hours. मजगती 48 वरां भितर अहवाल येवंक ना ही बाब खरी. ह्या विशीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक विचारल्यार तो सांगता शेनवार आयतार सुटी आशिल्ल्यान अहवाल येवपाक कळाव जाला. मंगळारा अहवाल येतलो म्हणून ताणें सांगलें. फाटल्या मंगळाराक चंद्रू गांवकर जो सत्तरी वाठारांतलो एक तरणाटो जेका ऑन ड्युटी होंडा सत्तरी हांगा ऑन ड्युटी आसतना तेका आपलें काम करता आसतना शॉक लागून मरण आयलें. जाल्यार तेजें जेन्ना मरण आयलें तेन्ना
आमी सुदीन ढवळीकर जो वीज खात्याचो जो मंत्री आसा तेजे कडल्यान अशें विधान अशें तेजें आयकलें की तेणें म्हटलेलें 48 वरां भितर हेची जी इन्क्वायरी आसा ती जातली आनी तेजो जो रिपोर्ट आसा तो आपल्याक मेळटलो म्हणून जाल्यार फाल्यां परत मंगळार आनी आयज ताका ऑलमोस्ट 7 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा जाल्यार आजून तो भुरगो कसो कितें मेलो कशें कितें ताका शॉक लागून कशें कितें ताजें मरण येयलें हेजी क्लियरिटी आजून पर्यंत येयल्ली ना आनी हेजो जेन्ना रिपोर्ट मंत्र्यान दिता म्हटलेलो जाल्यार आमी मंत्र्या कडेन संपर्क सादपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार मंत्र्यान रिजन दिलें तें अशें आसा की शेनवार आयतार सुटी आशिल्ली कारणान तो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट आतां मंत्र्याक खंय फाल्यां मंगळाराक मेळटलो तेजे फाटल्यान आमी रोखडेच जो हांगासलो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा तांकां मेळपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंचे कडेन आमचो संपर्कूय सादलो ना तशें त्या ऑफिसानूय आमकां मेळ्ळो ना सो खंय तरी आतां एक जो इलेक्ट्रिसिटीचो जो कामगार आसा ताका ऑन ड्युटी शॉक लागून मरण येता आनीक हितून खंय तरी एक केरलेसनेस आमकां दिश्टी पडटा कित्याक तो जो रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो जो 48 वरांनी ताका कसो कितें शॉक लागलो कशें कितें तेजें मरण जालें हो जो रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो तो आजून पर्यंत येयल्लो ना आनीक तेजे जे हेजे रिपोर्टाचेर आमकां कळटा आशिल्लें की खंय कितें चुकता कित्याक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमी पळयतात खुबशे अशे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसात तांकां शॉक लागून तेंचे एक्सिडेंट जातात कितले जाणांचे जीव गेल्ले आसात सो तितूंतलो हो एक ह्या वर्साचो एकमेव असो एक्सिडेंट हो जाल्लो पूण ह्या वर्साचो ह्या एक्सिडेंटाचो आजून पर्यंत असो रिपोर्ट येयल्लो ना सो हितून ही जी हलगर्जीपणां आसात ती कोणाची कित्याक एक असो कामगार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काम करता आसतना तेजें मरण येता आनीक तेजो रिपोर्ट येना जाल्यार हितून हलगर्जीपणां कोणाची आनी हो जो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट खरो येतलो केन्ना कित्याक तेजें जें कुटुंब आसा त्या कुटुंबाक न्याय हो मेळपाक जायो गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून गोंयभर पडिल्ल्या अवकाळी पावसाक लागून शेतां भाटांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक बेगीनूच लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन मंत्री रवी नायक हांणी दिलां गोंयांत जून म्हयन्यांत पावसाच्या हंगामाक सुरवात जाता मात मे म्हयन्यांत पावस पडपाक लागिल्ल्यान लोकांची जीण विस्कळीत जाली कुळ्या मेटावाडा वाठारांतल्या 107 शेतकारांचे अवकाळी पावसा लागून लाखांचे लुकसाण जाले पयलीं रानटी जनावरां लागून शेताच्या पिकाचें लुकसाण जातालें मात हंगाम सुरू जावच्या पयलींच पावस पडिल्ल्यान वायगण शेतांची लुवणी करपाक मेळिना देखून सरकारान आनी संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी राक्षस मळिकेश्वर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव म्हार्दोळकार हांणी केली आमी शेतां लायली आमी वांयगणी शेतां करता वर्सान वर्स आनी आमी 107 शेतकरी आसा वर्सान वर्स रोयता आमी आनी अंदूय आमी तशी बरे भशेन रोयली ती सगळें जालें आनी जेन्ना आमची पीक जाली तेन्ना आमी देवस्पण करपाक गेले थंय देवस्पण करपाक देवस्पण बीन जालें आनी रोखडोच पावस येयलो असो पावस येयलो की तो पावस आतां थांबत ना आनी आमची पीक सामकी पिकलेली ती आतां पिकोवन आमी लिवपाची मिशीन आमी हाडून दवरलेलें आमचें भात कापपाचें तें सुद्दां थंयच आहा अजून आनी आतां कशें कितें करपाचें कळना हेजेर आमच्या सरकारान मातशें भरपूर लक्ष घालचें सो कमीच म्हणल्यार आमकां 8-8.5 लाख तरी लॉस जाल्ले आसा ते लोकांक आमच्या सगळ्या सरकारान दिवचें अशें म्हणून सरकारा कडेन मागणी मागता शेतां सामकी पिकलेली अशी पिकलेली ती आज सामकी जमणी लागल्या आनी उदक सामकें भरलां लोक सामके हांव एक अध्यक्ष आसा कारणान लोक घरा कडेन येवन म्हाका सामके सतायतात कितें तरी कर सरकारा कडेन चल जावं MLA कडेन चल आमी गणेश भाऊ मेळ आनी कितें तरी करून ते आमकां कितें तरी पोटाचे आमी मोडलेले पयशे तरी भरून आमकां दी अशें म्हणून आमी तुजे कडेन मागता अशें म्हणून ते म्हाका येवन सकाळ येवन विनंती करता म्हाजे कडेन मजगती अवकाळी पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसा लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतां भाटांची संबंदीत अधिकारी पळोवणी करतले आनी बेगोबेग लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नायक हांणी दिलें पावस पडलेल्यान खुबशे आमच्या शेतकऱ्यांक लुकसाण जालां जावं सुपारी जावं ह्या शेताचे वेगवेगळे तरेचे पिको जे आसा ताका खुबशे लोकांक लुकसाण जालां आनी हें लुकसाण भरपाय दिवपा लागून आमी डायरेक्टर सांगला आनी डायरेक्टरान तेजे मनीस घातलेले आसा सगळे आनी प्रत्येक तालुक्याच्यान तेजे सर्वे करून रिपोर्ट घेतलो आनी त्या प्रमाणे लोकांक ते आमी कंपिटिशन कितें चड दिवपाचें आमी प्रयत्न करता तुमी जाणा आमी बारीक दिना आनी कितें आनी मोठो दिता फाटले फावटी बरोबर भक्कम फाटले फावटी म्हणटा लागून आमी हेजे सगळे तरेचे सर्वे केला आनी डायरेक्टरान आग्रेशन तेजे रिपोर्ट करता आनी ते कितें आसा आमची माड मरची न्हू म्हणून प्रयत्न करता आनी तेजेर कितें आसा वखद बिखद मारपाचें हेजी चालू आसा
आनी तेची गरज कितें आसा नाल्यार आमकां गोंया म्हणटा माड चड आनी माड मेन म्हत्वाचें माड किंवा सुपारी वळगार हे सगळे तरेचे किंवा शेती 1 बिघा शेत 2 बिघे हे सगळें म्हत्वाचें तेवूय आमी हें करपाक घेतलां आनी आमकां दिसता की इवन बांदारे पासून आमी बांदपाक घेतल्या की जे शेतां आसा आमच्या हेजे धडीचेर दर्याच्या धडीचेर जे शेतां वयता तांकांय आमी ते बांद पोटे करपाक तेवूय घेतलेले आसा. आमी कुळ्या गांवांत आसा जे गांवांत जे राक्षसमाळी शेतकरी संघटन आसा ते संघटने तर्फे 107 शेतकरी आसा तेंच्यांनी शेती लायली आनी अवकाळी जे मे म्हयन्यात पावस पडले त्या पावसान सबंद शेतीची नासाडी जाल्ली आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात तेंचें लुकसाण जाल्लें आसा. जवळ 8 हेक्टरी तेंच्यांनी शेत लायिल्लें आनी जवळ 8 लाख सुमार लुकसाण जाल्लें आसा असो जो शेतकरी अध्यक्ष आसा नामदेव माटोवडे यांनी सांगलें आसा. हे संदर्भात आमी कृषी मंत्री रवी नायक यांचे कडेन उलयले आनी तेंची लॉसा विशीं कितें करता कशें कितें करता तेणी सांगलें जेन्ना सर्वसामान्याची जे शेतकरी आसा तांकां मोठ्या प्रमाणात लॉस जाल्लें आसा हे संदर्भात आपूण डायरेक्टरा कडेन उलयला आनी तांकां कितले नुकसान भरपाई दिवपाक मेळटा ती करून तांकां मोठ्या प्रमाणात तांकां नुकसान भरपाई दी शेतकऱ्यांक अशें म्हणून सांगलां. राज्यांत जवळ सांग्यारू अशी परिस्थिती जाल्ली आसा जावं काकोड्या अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केळकर. गोंयांतले वेगवेगळे विशय आपले नीती आयोगाच्या बसकेत मांडले. विकसीत गोंय 2037 हे संकल्पने विशीं ह्या वेळार उलोवप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयच्या खाजन शेता विशीं नीती आयोगा कडेन प्रस्ताव मांडला अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आपल्या राज्यांतल्यो बऱ्यो येवजण्यो तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान जी मजत जाय ती मागपाची संद ह्या बसकेत मेळटा अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. आयतारा दिल्लीत नीती आयोगाची बसका जाल्ली. नीति आयोगाच्या मिटिंगेत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या लिडरशिपच्या सकयल पुराय देशातले सगळे मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांक कमीत कमी 7 मिनटां ते उलोवपाक मेळटा. आपल्या स्टेटीत आसलेल्यो बऱ्यो स्किम्स योजना आनी केंद्रा कडल्यान आपल्याक कितें जाय ही मागपाची संद मेळटा. गोंयांतले वेगवेगळे विशय हांवें नीती आयोगाच्या मिटिंगेंतल्यान मांडले. स्वयंपूर्ण गोंय पासून ह्यो वेगवेगळ्यो संकल्पना आमी जो विकसीत गोवा 2037 हो विजन डॉक्युमेंट जो तयार करपाक घेतला ताज्या बद्दल उलोवपाक मेळ्ळें आनी गोंयच्या खाजन शेतीच्या बद्दल विशेष करून नीती आयोगा कडेन प्रपोजल मांडपाक मेळ्ळें. तें प्रपोजल म्हाका निश्चित खात्री आहा की भारत सरकार कन्सिडर करतले आनी आमकां रिवायव करपा खातीर सपोर्ट जो लागता तो तांचे कडल्यान मेळटलो. दुसरे दिसा NDAची चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी चेअर करतात. त्या मिटिंगेंतल्यान NDAचे सगळे लिडर्स हांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी ह्या NDAच्या मिटिंगेंतल्यान आमी जो ऑपरेशन सिंदूर आनी सेन्सस जाती निहाय करपाचो हाज्या बद्दल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच तिनूय देशाचे सैन्य दल हांचो अभिनंदनाचो ठराव ह्याय मिटिंगेंत मांडपाक मेळ्ळो. म्हाका दिसता जाती निहाय सेन्सस करप ही काळाची गरज आशिल्ली आनी ताका लागून मोदी सरकाराचें नांव ह्या भारत देशाच्या इतिहासांत बरोवन उरतलें. किंवा पयले फावटी अशा जाती निहाय सेन्सस केल्या उपरांत म्हाका दिसता की एक्चुअल तांची गरज कितें आसा ही जाती निहाय सेन्सस केल्या उपरांत लक्षांत येतली. सोशल स्टेटस इकॉनॉमिकल स्टेटस ह्या सगळ्याचो सर्वे जातलो आनी निश्चितच हांव गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय मोदीजी हांचें अभिनंदन करता आनी बेस्ट प्रॅक्टिसीस वेगवेगळ्या राज्यांनी ज्यो मांडल्या तांचेय बी आमकां आमच्या स्टेटींत बेस्ट प्रॅक्टिसीस ह्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर हें सहकार्य जाता. मंत्री गोविंद गावडेक जाप दिवन म्हाका चिखलांत फातर मारपाचो ना. बिरसा मुंडा यात्रा प्रधानमंत्री मोदींच्या आदेशावेल्यान चल्ली. मंत्री गावडेच्या विधानाचेर सभापती तवडकरान जाप दिल्या. फक्त अधिकाऱ्यांक दोश दिवं नाकात, आमदार मंत्री तितलेच जबाबदार म्हणून आपाचे फुडाऱ्यांची टिका. रोहन कवटे म्हणटा दुसऱ्या मंत्र्यांच्या विधानाचेर आपल्याक प्रश्न विचारप चुकीचें. मजगती मंत्री गावडेचेर रोखडीच योग्य ती कारवाय जातली म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत वादग्रस्त मंत्री गोविंद गावडेन सरकार आणि मुख्यमंत्र्याकूच टार्गेट केल्लो. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात म्हणून गंभीर आरोपूय केल्ले. गावडेन हेच वेळार परतून एक फावट सभापती रमेश तवडकराचेर बिरसा मुंडा यात्रेवयल्यान फार पेटयल्ले. ताचेर उलयतना सभापती रमेश तवडकरान ही यात्रा प्रधानमंत्री मोदीचो उपक्रम आशिल्लो अशे तरेची अपरिपक्व विधानां करप चुकीचें. आपल्या क्रेब्यात फातर मारपाचो ना अशी जाप तवडकरान केली. कांय गजाली संदर्भांत मरे आमी चड शिक्षीत जबाबदार लोक आसा न्ही, विधान करता आसतना ते जबाबदारपणे करपाची आवश्यकता आसा. म्हाका दिसता बिरसा मुंडाचे जे
काल ताणें स्टेटमेंट केला ते अत्यंत चुकीचो आणि कांय लोकांक कशें दुखता तें म्हाका खबर ना. म्हणजे हेजो मोठो जो पंतप्रधान विचार करता, भारत सरकार विचार करता आणि एक हेजोसो क्षुद्रसो जे विचार करता आणि लोकां मदें एक मिसकन्सेप्शन जे आसा ती. पण सर तुमच्याच पार्टीचो मंत्री आनी असे प्रश्न करता तेजेर तुमी कशें पळयता? हांव सभापती आसा की त्या संदर्भात आसा मुख्यमंत्री सरकार आसा, पार्टी आसा, ते योग्य तरेचे विचार करतले. हांव ताजेर उलयना आणि हांवें हाजे पयलीं सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलें हांव कोणाच्या नादाक लागना. म्हाका लागपाची इच्छा ना. म्हाका म्हाजी ट्रायबल एक गजाल लक्षात पडटा त्या स्टेट म्हणजे हांवें कांय दिवपाची गरज ना. कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो. कॅबिनेटाक ते बसता चर्चा करपाक जाय आसली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना. पण त्यामुळे तो विशय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी हे सगळें पळयता. म्हाका जेन्ना ट्रायबल गव्हर्मेंटाची जबाबदारी ज्या वेळाचेर आयली आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या वेळाचेर हांगा तालेगांव खंय एक ल्हानशा फ्लॅटांक आशिल्लें आणि जेमतेम जे आसा न्ही एक सादारणशे 8-10 स्टाफ त्या आशिल्लो. आणि अशा वेळाचेर 2011-12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटाचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो. आज आमी श्रमशक्ती भवनाक जे ऑफिस आसा तें पळयता, कितले स्टाफ आसा पळयता. आणि तितलेंच न्ही की त्या वेळाचेर अर्थात मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो आणि ट्रायबला संदर्भातली संवेदना आशिल्ली, दिलीप आनी मंगेश हाजी संदर्भात संवेदना आशिल्ली. आणि त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षांक वयर जे आसा न्ही काडूंक शकलो. आणि त्यो आज आजूय चलता. आणि त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटले टर्माक साधून 17 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो की ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना. फकत अधिकाऱ्यांचेर दोश दिवप चुकीचें. अधिकाऱ्यांक लाच घेवन मंत्र्यांची बोलसां भरची पडटा म्हूण आपाच्या फुडाऱ्यांचो आरोप. गावडेच्या विधानांचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण आपाची मागणी. गोविंद गावडेन एक इव्हेंट आहलो पळय उटा असोसिएशन ST समाजाचो पळय इव्हेंट आहलो त्या इव्हेंटान जे गोविंद बाब उलयला तें उलोवप जाल्या उपरांत आमी सकाळीं चिंतलेलें की श्रम शक्ती भवन कोण फायली पास करता तें आमी सोदूंक येतले म्हणून आमी 4-5 जाण हिंगा रोखडे सकाळीं पावलेले आनी हिंगा श्रम शक्ती भवनान आमी इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें की कोण फायली हिंगा पास करता कित्याक आमचेय बारीक लोकांचे फायली आहा तेय पास जावंक जाय. जालां कितें हिंगा कोण फायली पास करता तो आमकां अजुनूय मेळोंक ना. आमी सोदीत आसतले पूण आमचे गोंयचे सरकाराचें पळय कितें जालां तें सगळ्या गोंयकारांनी मातशें नोट करून घेवचें. पयलें आमचो पळय तालिगांवचो आहा तो तेणें म्हणलेलें की सरकार पयशे घेता. तेजे उपरांत मडकयकरान म्हणलेलें की तेजी फायल पास करपाक कोणें 15 लाख मागलेले आनी तेजें मागीर काम जालें. आतां ह्याच सरकाराचो सद्या मंत्री आहा तो सद्या ते कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आहा, सद्या ते कडेन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आहा आनी 2-3 मिनिस्ट्रीज आहा ते कडेन. सिटींग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हॅज सेड की तेजे एडमिनिस्ट्रेशनान म्हणजे त्यांच्याच सरकाराच्या एडमिनिस्ट्रेशनान फायली पास जायना आनी त्या फायली पास करपाक हिंगा श्रम शक्ती भवनान कोणाक तरी मेळचें पडटा, कोणाक तरी कितें दिवचें पडटा आनी मागीर तेंचे फायली फुडें वयता म्हणून. गोविंदाच्या विधानाचेर आपूण कितें जाप दितलो काय म्हणून मंत्री रोहनाचो प्रस्न. ताका विचार बरें म्हाका कसलो प्रश्न विचारता तूं? तुमचं सरकार एकूच न्ही सर? तोय सरकारानूच आसा न्ही. अशें कितें तुमी कांदनच्या बी पडल्या केन्ना? मिडियान बरें रिस्पॉन्सिबली प्रश्न विचारून जावन आमी रिस्पॉन्सिबली उत्तर दिवंक जाय. तांणी प्रश्न विचारला तांकां तुमी विचारात मरे. हाव कॅन आय आन्सर फॉर समथींग वीच आय एम नॉट अवेअर अबाउट नायदर इज इट रिलेटेड टू आवर थिंग्स. सो यू कॅन आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली ही मेंट टू से. I wouldn't want to comment anything on that further. We are the government. मजगती मंत्री गोविंद गावडेच्या विधानाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फोग काढलो. प्रत्येक फावट उखल्ली जीब लायली ताळ्याक अशें जावपाक शकना. गोविंदाचेर रोखडीच कारवाय जातली म्हणून दामून मिडियाक सांगला. हे विशीं राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन कितें उलोवप केलें तें आयकात. हॅलो सर. सांग रे. सर एक न्ही परत वाद निर्माण जाला की
काल जे 25 दिसाक प्रेरणा दीस कार्यावळ आशिल्ली थंय परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय वादग्रस्त विधानां केल्या आणि हे फावट तर तांणी अशें म्हटलां की जर खात्याक कुलोप मारचें जर जमना सांबाळपाक किंवा फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटात कॉन्ट्रॅक्टरांक हें काम सध्या अधिकारी सरकारांतले करतात बी अशे तरेन वक्तव्य केलां. सो एज अ एक्स पार्टी तुमी प्रेसिडेंट आणि एक सिनियर लिडर कशें पळयता ह्या सगळ्या म्हाका पयली गोष्ट हांव सध्या पार्लिमेंट कमिटीच्या मिटिंगे निमित्तान गोंया भायर आसा. हांव हांगा कलकत्ता हांगा. पण जो स्टेटमेंट काल केला मुख्यमंत्र्याच्या संदर्भात अत्यंत दुर्दैवी आसा स्टेटमेंट. एखाद्या मंत्र्यान अशा पद्धतीचो स्टेटमेंट करप नासता आणि त्यामुळे त्याची योग्य ती दखल केंद्रातल्यान डेफिनेटली जातली कितलेशेच, कारण हे बरोबर न्ही. कारण मुख्यमंत्रीच्या संदर्भात आणि ज्या तरेन ते वक्तव्य केलें अशें फेक वक्तव्य मंत्री करपाक शकना. कितें आतां ताणें खरें आसत जाल्यार ते उलोवंक जाय. त्यामुळे कोणाचेरूय हें करपाचें अत्यंत चुकीचें आसा आणि हांव त्याची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ओके, थँक्यू. चुकीचें आसा आणि हांव त्याची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ओके, थँक्यू. चुकीचें आसा आणि हांव त्याची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना. सोमारा धारगळ महाखासन हांगासर कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चालकाक तकलेत दुखापत जाल्ल्यान ताका लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. फुडलो तपास सुरू आसा. पेडणे तालुक्यात सध्या लहान व्हड अपघात जायत असा. जो राष्ट्रीय महामार्ग 66 आणि जे गावचे MDR रस्ते असतात ते रस्ते धोकादायक स्थितीत असलेल्या कारणान आणि गटार व्यवस्था पुराय बिघडल्या कारणान जे रस्त्यावर उदक साठवता त्यातून मार्ग काढताना दुचाकी वाहनांक ताचो बरोच त्रास जाता. आयज सांजे 4:30 वरांचेर धारगळ महाखाजन हांगासर GA06E3622 ही 4 व्हीलर आणि GA03D0711 ही 2 व्हीलर हांच्या दोगांय मजगती अपघात जावन दुचाकी स्वार जखमी जाला. ताका लागींचेच आशिल्ले रेडकर हॉस्पिटलाक उपचारासाठी व्हेल्लो आसा. हाचेर पुलीस तपास करीत आहात. पेडणे पोलिसांनी घटनेचो पंचनामो केला. मुखायली माहिती पेडणे पोलिसांकडून जी कारवाई सुरू असा ती मागीर कळतली. तोपर्यंत अपडेट आम्ही दीत रावतले. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.